राग मनशाचें सगळें जिवीत हालयता आनी जर तर हो राग आमच्या काळजांत आमी दवरता आमचें सगळें जिवीतच आमी नाश करूंक पावता. आनी जर तर असली भावना असली भोगणां मनशांतय राग हांकार ना तर एक संगत स्पश्ट तो मनीस न्हय. बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, राग आमकां हर एकल्यांक राग येता, वैगी न्हय, हर एकल्यांक राग येता. आनी रागार आसतना आमी कितें सकड करता कितें सकड उलयता तें आमकां कळीत आसा. राग मनशाचें सगळें जिवीत हालयता आनी जर तर हो राग आमच्या काळजांत आमी दवरता आमचें सगळें जिवीतच आमी नाश करूंक पावता. आधुनीक संवसारार ह्या रागाक लागून जायतीं कुटुंबां तुटल्यांत, जायते घरांनी तुटल्यांत, जायतो संबंध तुटला. भाऊ भावाचेर, बापोय पुताचेर जिवेशी मारूंक सोदता. आनी जर तर असलो हो राग आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत आमी दामून धरता तर खंडीत जावन आमची साल आमची समकण सगळें जिवीत देसवाट जाता. मोगाचेनो, आयच्या सुवार्तेंत जेजून सांगिल्ली एक संगत आमी जर तर बरी करून आयकल्यार आनी नियाळ केल्यार आमी सगळ्यांनी आमी भेटोवच्या त्या बलिदान, देवाक भेटोवचें तें बलिदान आमी आमचेतल्याक भेटोवंक फावो न्हय म्हणलें आमकां समजता. जिवितांत आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सकड सुखी करता. मनशा सैमाक लागून, ह्या सैमाक लागून आमी जियेत आसतना ह्या सैमाक लागून आमचे थंय जायतो राग, द्वेश, हांकार हें सकड आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडटा. आनी अशें आसतना आमी रागार रावचें, द्वेश करून बसचें हें सकड स्वाभावीक जावन आसा. सगळ्यांच्या जिवितांत हें सकड घडटा. आनी जर तर असली भावना असली भोगणां मनशांतय राग हांकार ना तर एक संगत स्पश्ट तो मनीस न्हय. जर तर एका मनशाक आमी मारता तर त्या मनशाक दुखता. जर तर त्या मनशाक दुखना तर त्या मनशांतय कितेंगी सूख आसा, कितेंगी सारकें ना, समथींग इज रॉंग. एक मारलो मार ताका लागना ना तर तो मनीस न्हय. कित्याक म्हळ्यार मनशा सैमांत आमी जियेत आसतना आमी कितलीं बरीं मनशां जाल्यार आमी एक वा अनेक रितीन आमी सुकोवन पडटा. त्या देखून आमच्या चलत्या जिवितांत आमी एक वा दोन मनशा संगी आमी रागार जाता, द्वेश करून बसता. आनी आज जेजू आमकां कितें सांगता गी म्हळ्यार हें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें एक सादें बलिदान न्हय, तें एक वर्तें बलिदान जावन आसा. आमी करच्या मागण्या वरवीं, आमी करच्या हेर बलिदाना वरवीं एक उंचलें बलिदान जावन आसा. आनी हें बलिदान दुसऱ्या बलिदाना प्रास वर्तें. कित्याक म्हळ्यार आमी भेटोवचीं तीं बलिदानां हेर बलिदानां मनशाचीं बलिदानां जावन आसा. पूण आमी भेटोवचें हें बलिदान एक कुटाम जावन ह्या देव तेंपलांत आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व बलिदाना प्रास वर्तें. कित्याक म्हळ्यार तें बलिदान जेजू क्रिस्तान आमा पासून भेटयलेलें जावन आसा. देवाच्या पुतान मनशाक वळा पासून भेटयलेलें जावन आसा. आनी हें असलें बलिदान आमी भेटयत आसतना जेजू आज म्हणटा, तुका कोणा लागीं राग द्वेश आसा जाल्यार पयलें वचून तुजी काणीक थंयसर सोड आनी ताचे लागीं वचून राजी जा. हाचो अर्थ कितें गी म्हळ्यार म्हाका केवळ राग आसतना न्हय, बगार केन्ना म्हजो पेलो म्हजे वयर रागार जाता. आतां म्हजो पेलो म्हजे वयर रागार जाता म्हणून म्हाका केदाळा कळटा. थोडे फावटी आमी ताचे कडेन उलयतना आमचे लागीं सारको तो उलयना जावंक पुरो, ताची हावभाव बदलाता, ताचें तें बिहेवियर आमी म्हणटा ताका इल्लो मनस्ताप आसता. म्हाका कळीत ना पूण म्हजे थावन कितें सूख जालें म्हूण ताका कळीत आसा. आनी अशें आसतना जेजू म्हणटा असल्या असमाधानाच्या अंतस्करणांत जर तर आमी मागणें करता, आराधन करता, बलिदान भेटयता तर देवाक तें कशें मानवता.
देखून कोणाची चूक जावंक पुरो, म्हजी वा म्हज्या पेल्याची, पयलें जावन हांवें वचून त्या पेल्या थंय हांवें बोगसाणें मागोवंक जाय. म्हज्या भावा लागीं हांवें राजी संदन जावंक जाय म्हणलें आज जेजू आमकां सांगता. मोगाचेनो, एक घडीभर आमचेर आमी नियाळ करया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचेतल्याक आमी कोणी योग्य न्हय, पूण देवान आमकां ताची कृपा ताची दया आमकां दिल्यार मात्र हे मिसाचें बलिदान आमकां भेटोवंक साध्य. ताकाच मिसाच्या बलिदानाच्या पयल्यार आमी कितें करता? हांव पातकी म्हणलें मागणें म्हणटा. आमची पातकां आमी उसारता, आमी केल्ल्या पातकां थंय दूख धरता आनी देवा लागीं बोगसाणें मागता. म्हज्या पेल्या थंय हांवें केल्ल्या पातकां थंय, तशेंच ज्या पेल्याक हांव रागार जालां ताचें थंय ना समाधान म्हजें थंय आसा, ह्या सर्व पातकां थंय बोगसाणें मागता आनी उपरांत मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आनी हे मागणें हांव पातकी म्हणटा आसतना सकड हांगा मोग जालें म्हूण न्हय, सकड संपदलें म्हूण न्हय, बगार मिसा उपरांत हांवें प्रयत्न करूंक आसा. म्हज्या पेल्याक म्हज्या भावाक हांवें बोगसाणें दिवंक आसा. आनी अशें केल्ल्यान मात्र मोगाचेनो हांवें करचें तें हर एक मागणें, हांवें करचें तें हर एक आराधन, हांवें भेटोवचें तें हर एक दिसपडटें मिसाचें बलिदान, ताका एक खरो अर्थ आसता. मोगाचेनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना देवाची खरी योग्य भुरगीं जावन जियोंक पयलें जावन आमची चिंतनां, आमची उतरां आनी उपरांत आमच्यो कोरण्यो सर बरें जावच्या खातीर कशें जेजून आपल्या सालत्या जिवितांत ताच्या दुस्मानांक ताणें बोगशिलें की कुर्सार मरता आसतना त्या सोराक, त्या शिपायांक ताणें बोगसाणें दिलें की तेच परी आमच्या सालत्या जिवितांत आमच्या भावांक, आमच्या पेल्याक बोगसाणें दिवंक आनी बोगसण्याची हातेरां जावंक आनी जेजून दाखयल्ल्या पावलां आनी चलोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार, ह्या नोवेना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागून घेवया. आमेन.